सद्याक पळोवपाक गेले जाल्यार तेजें आतां 75% 80% अशें काम तेजें जाल्लें आसा आनी भितरलें इलेक्ट्रीक काम पेंडींग आसा इलेक्ट्रिकाचें आनी बाकीचे चडशे कामां ऑलरेडी जालां. बाकीचे आतां भायर त्या ट्रान्सफॉर्मर एक काम आसा, एक पेवर्स घालपाचें भायर सायडीच्यान, हें थोडें काम भितर इंटरनल सगळें काम डोर लायले आसा, टॉयलेट केल्लें आसा, सगळें काम केलें आसा. फक्त एक मायनर थोडी कामां उरलेलीं आसा आनी म्हाका अशें आसा की ते जुलयान जे एसेंब्लीन आमची डॉक्टर गणेश गांवकर आमचे MLA तशेंच ऑनरेबल CMान एसेंब्लीन प्रॉमीस केले ते प्रमाणे जुलयान तेजें इनॉग्रेशन जातलें अशें म्हणून सांगलां. पण आमी एक म्हयनो फाटीं फुडें धरून हें काम कंप्लीट जातलें अशें आस दवरता. कितलें इम्पॉर्टंट हें हॉस्पिटल तुमकां हांगासर गांवांत? हें हॉस्पिटल इतलें इम्पॉर्टंट आसा कारण हांगा मेजर हायवे आसा. जे अनमोड जर कितें एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या पेशंटाक उजगांव तिस्कार नाल्यार आयडीन फोंड्या व्हरचें पडटा. दुसरें ह्या हॉस्पिटलाचेर डिपेंड अशें आमचे साकोर्डा पंचायत, मोले पंचायत, कुळे पंचायत आनी कालेंचे लोक जे आसा ते ट्रेनीर येता. कालेंच्यान हांगा कुळे येता ट्रेनीर आनी ट्रिटमेंट करून ट्रेनीर परत कालें वयता. एक ट्रेनीचो तांकां एक हें आसलें आनी ते निमतान एक 4 पंचायती आमच्यो सारके ते जे 10 बेडेड हॉस्पिटल जे आमचे आसा तेजे डिपेंड अशे लोक आसा आनी ते इम्पॉर्टंट अशें आसा कितें मायनर सुद्दां कोणी जिवणान सुद्दां घास मारलें अशें जाल्लें आसा, इन्सिडेंट जाल्ले आसा. आनी येयल्ले ग्रामसभेक ओयशो आसता बेगीन केन्ना हॉस्पिटल जाता काय म्हणून. आनी जे पळयला जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरान हांव CMा कडेन ऑलरेडी आमी डिस्कशन जाल्लें आसा. आमचे पंचायत सगळे पंचायतीचे मेंबर वचून आमी CMाक मेळ्ळे आसा आनी CMाक सांगलें आसा म्हणजे बेगीच्या बेगीन हें हॉस्पिटल जावपाक जाय अशें. सो ह्या वर्सा जातलें नक्कीच म्हणटा? ह्या वर्सा कशें करून ना. CMान आमकां एसेंब्लीन जेन्ना उतर दिलें तेन्ना आमकांय खंय तरी बरें दिसलें कितें खंय तरी आमची एक ही वस्तू जी आसा ती लोकांक प्रत्येकाक बारीकशा बारीक लोकांक सुद्दां ती गरजेची वस्त आसा आनी ती फिलफील जातली आनी आमचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो ही आशा आसा. नेहा मडकेकर, कॉलम शिगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच. हांव हॉस्पिटलाचेर इतलें सांगूंक सोदतां की आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जाल्लें जाय. पयर एसेंब्लीन बी आमच्या आमदारान हो इशू मांडलेलो आनी आमकां CMान एश्युरन्स दिला की जुलय म्हणल्यार ते आमकां कंप्लीट करून दिता म्हणून. आमकां तेजी चडांत चड गरज आसा कारण आमकां हांगा लागीं हॉस्पिटल खंयच ना. आमकां उजगांव नाल्यार फोंड्या नाल्यार लास्ट बांबोळे नाल्यार आमकां मडगांव अशें आमकां इतले पयस पयस वयचें पडटा. ताका लागून आमकां गैरसोय जाल्ले कारणान आमचे खंय एक्सिडेंट जाले कितें जालें जाल्यार आमी वेळोवेळ आमकां एम्बुलन्स पावना आनी ट्रॅव्हलिंगा खातीर एक सिरियस केस आसली जाल्यार ती कितेंय तांकां जावंक शकता. ताका लागून आमकां हॉस्पिटल बेगींतले बेगीन जावपाक जाय अशें तितलें आमी विनंती करता. भितर जाला म्हाजी भुरगेपणां हांगा बारीक हेल्थ सेंटर आसलें. कितलीं वर्सां हेल्थ सेंटर जाल्लें तें हांगा लोकांच्यो अडचणी सॉल्व जायना जाल्यो पूण हांगा मोठें हॉस्पिटल बांदपा खातीर गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड केलो आनी कितलींशीं वर्सां हॉस्पिटल ना एकदां सरकारान हाती घेतल्यार हॉस्पिटल बांदपाक चालू केलें. चालू करता मदींच कार्यकाळाक मदीं तें बंद उरलें. कित्याक लागलें आमकां खबर ना. ज्या वेळार गणेश गांवकार निवडून येयलो आमच्या सावड्डे मतदारसंघाक तेणें हॉस्पिटलाची परिस्थिती पळयली आनी खंय तरी विधानसभेक प्रश्न मांडलो. मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातल्याने हें हॉस्पिटलाचें कामकाज मुखार व्हरपाचें ताणें पावल मुखार उचल्लें. तर इतलेंच न्हू हॉस्पिटल हें तातडीन जावचें हांव एक नागरीक हांगसरलो. म्हाका भरपूर खबर आसा हांगा अटी तटीच्यो कितें भानगडी जाता त्यो कित्याक हांगा आमचे दुधसागर वॉटरफॉल चलता. कोण बुडोवन मरता कोण आनी कितें जाता ताका जावं तो सिरियस आसा 108 जेन्ना गाडी आपूण आमी हॉस्पिटलाक तिस्कार जावं फोंड्या जावं सावड्डे दवरता तो पेशंट फाटीं गाडयेकूच मरण पावता. ताका लागून जर आमच्या कुळ्यांत जर जाता तितले बेगीन हॉस्पिटल जर गणेश गांवकारान आमदारान आमचे सांगले ते प्रमाणात जर बेगीन जर हॉस्पिटल जालें जाल्यार तेजे आमकां चडसो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. आनी फायदो जातलो हें हांव हेतू बाळगितां कित्याक कालचे एसेंब्लीक तेणें स्वताक आमदारान आमचो हो पयलो प्रश्न थंय मांडलो आनी CMाच्या कानार घालून तेणें लोकांक सुद्दां आश्वासन दिलें की बाबा हें हॉस्पिटल आपूण तातडीन गेलें तुमकां आपूण जाता तितले बेगीन करून दितलो. आयज हॉस्पिटलांत जर हांव स्वता पळोवपाक गेलो एक नागरीक म्हणून गेलो येता खातीर पेशंटूय आसूं शकतलो पूण एक भरोसो हें हॉस्पिटल जाता तितलें बेगीन जातलें. तेन्ना गांवच्या लोकांनी आमदाराचेर विस्वास दवरून तशेंच हॉस्पिटलाचेर विस्वास दवरपाचो बाबा हें हॉस्पिटल आमचें चडशें 75% जाल्लें आसा. 25% कामकाज रोखडेंच पूर्ण करतलो अशें एक म्हाका तेजे बद्दल हें आसा. खरेंच आमकां अत्यंत गरज आसा हांगा. कारण कितें म्हळ्यार हांगा लागीं हॉस्पिटल ना, प्रायमरी हेल्थ सेंटर तरी ना, कळ्ळें न्ही.
आतां आमचें हें 20 बेडाचें हॉस्पिटल आमकां हें आसा गव्हर्मेंटान प्रोविजन केलां पूण आजून पर्यंत तो हें कंप्लीट जालो ना. परत हो प्रश्न जो आसा तो ग्रामसभेन येता, सरपंचूय फॉलोअप करता, आमदारूय फॉलोअप करता. ते भायर आमदारान आमचे विधानसभेन 2 फावटी त्या प्रोजेक्टा बद्दल उलयलाय बीन आनी तो बेगींतल्या बेगीन जावचो अशें आमदाराकूय दिसता, सरपंचाकूय दिसता आनी आमच्या गांवच्याय लोकांक दिसता. आनी तो बेगीन तर जायत आसलेलो जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांक मोठ्या प्रमाणान रिलीफ जातलें आसलेलें. की आमची लोकां खातीर हें मुक्ती जावचें बेगीनच्या बेगीन. आमचे स्थानीक आमदार गणेश गांवकर सर हे जातीन प्रयत्न करतात, तरी सुद्दां आमी खूब वेळा हो विशय आमचे ग्रामसभेक आमी मांडलेलो आसा आनी आमच्या लोकांक जास्तीन जास्त तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. आमी जेन्ना आमी ह्यो गोश्टी आमी आमदारा कडेन व्हरता, आमदार आपले फुडले पावण्याचे पावयता आनी ह्यो गोश्टी जाता तितले बेगीन तडीक लागपाची गरज आसा. फाटले फावटी विधानसभेक माननीय आमदारान हो विशय विधानसभेक मांडलेलो आसा आनी ताजेर मुख्यमंत्र्यान आपूण जाता तितले बेगीन ह्या हॉस्पिटलाचें काम जें आसा तें आपूण तडीक लायतलो अशें सांगलेलें आसा. तरी सुद्दां आमकां शिगांव कुळे पंचायतीचे नागरिकां वतीन हांव सांगूं सोदतां की हें सांगलांच एसेंब्लीक, तरी आसतना मुख्यमंत्र्यान जाता तितलो बेगीन आपलो थोडो टायम दिवन आरोग्य मंत्री, मुख्यमंत्री तशेंच स्थानीक आमदार आमचे आसात, हांच्यांनी परत एकदां ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी करची आनी जाता तितले बेगीन हें लोकां खातीर लागून उक्ती करचें. कारण हो जो वाठार आसा, आमचो गांवगिरो वाठार आसा, हितूंक फक्त कुळे शिगांव पंचायत इतलें ना तर मोलें, सांपडे ह्यो कांय ज्यो गोश्टी लोक बसती आसा ह्यो आमकां ह्या हॉस्पिटलाक हांगा आमचे रुग्णाक जे आमी लोक जे हांगा आरोग्याच्या दृश्टीन जे हॉस्पिटलांत येतात तांकां सगळ्यांक ह्या हॉस्पिटलाचो लाभ जातलो. त्या खातीर लागून हांव नमळाईची विनंती करतां मुख्यमंत्र्याक की ताणें जातीन हांगा येवन इन्स्पेक्शन करून ताजे बरोबर आरोग्य मंत्र्याकूय बीन घेवन येचें. कारण आरोग्य मंत्री हांव इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना बाकीच्यो हॉस्पिटलाचो स्टाफ जो कितलो आसा हें आरोग्य मंत्र्याक खबर आसतलें. तेन्ना हेजे खातीर हो डिले जावचो न्हू. तेन्ना एक गोश्ट एकूच दबाच्यान जावन हें जेन्ना पळय हांगा लोकां खातीर लागून पळय आमचे कुळे गांवचे लोकांक लागून जें हॉस्पिटल जें बांदलेलें आसा आनी तें जेन्ना उक्तावण करता तेन्ना हो फायदो आमकां ह्या लोकांक जातलो.